ही पेशंट 8व्या दिसा कोविडाच्या आमच्याकडे आयिल्ली मडगांवा मदर केअर हॉस्पिटलान पणजेच्यान ही पेशंट आयिल्ली कित्याक तर तिका बेड मेळनाशिल्ली 8व्या म्हयन्याची गरोदर आशिल्ल्या कारणान आमी तिका एडमीट केली आनी आमकां हें कळून आयलें की तिजो जोर देंवत ना, तिजो जोर आमच्या ट्रिटमेंटाक रिस्पॉन्ड करनाशिल्लो। ह्या कारणान आमी डिसिजन घेतलें की बेगीच्या बेगीन आमी सिझेरियन करपाक जाय। सिझेरियन करपा खातीर यंग टिमीन म्हाका साथ दिली। डॉक्टर नीरज बोरकर, डॉक्टर केफस कॉड्रोज म्हजे एनेस्थेटिस्ट आनी आमचे ओटी असिस्टंट तीर्थंकर नाईक हांणी म्हाका साथ दिली। हाज्या नंतर भुरग्याची डिलिव्हरी जातकूच क्लासीक हॉस्पिटलान भुरग्याची खूब बरे तरेन काळजी घेतात आनी भुरगें आतां सद्या इज इम्प्रुवींग। आवयची प्रकृती डिलिव्हरीच्या नंतर मातशी खालाविल्ली, पण डॉक्टर अमन प्रभुगांवकर आणि डॉक्टर जागृती हांच्या एफर्टान आवय आतां खूब बरी आसा आनी आजूच आमी तिका डिस्चार्ज केला। हें डिसिजन घेवप खूब कठीण आशिल्लें, तरी आमी आवयच्या आनी भुरग्याच्या खातीर हें डिसिजन घेतलें।